एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळे बरी आसा. हाय हाय का बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. सो भायर सरला आम्ही वचपाक पणजी लोकोत्सव वयतायच. लोकोत्सव स्टार्ट जाला 20th आणि लास्ट डेट आसा 29th. सो आयज वयता आमी, टायम मेवळे सो या म्हटले. सो आमच्या वांगडा रुबिना जॉईन जातले. सो रुबिना म्हटले तूं एकटेच यो, भुरग्यांक बी कांय नाका कित्याक ते व्हडलो फेरी न्ही ते व्हडलो स्टॉल न्ही. सो ते भोंवपाकच पुरो भुरग्यांक घेवन जायना. आनी म्हाका आयज सगळे फेरी भोवंक जाय. आयज म्हाका सगळे फेरी भोवंक जाय. केन्नाच जायना आमचे. वयता अर्दे करून भोंवता आनी घरा येता आमी आनी भुरग्यांक घेवन गेले अशें जाता. सो म्हटले रुबिना म्हटले तूं जायता घरात दवर म्हटले. तूं यो जायता भोवंक मेळटा आनी भुरग्यांक जायना न्ही त्यानी गर्दीन. आयज संडे गर्दी आसतली खूब. मागीर ते गर्दीन की आतां गरमी जाता आनी भुरगे सामके किरकिरी करता. सो म्हटलें आमीच या म्हटले. जस्ट जेली बिली इशुका न्हीद घातले. उठलो तो आई बाबाला आपण हालयता अंबाली. तर आता न्हिदतालो तो, आतां टेन्शन ना. ओके चला आतां रुबिनागेर वयता आमी, ताका पिकअप करता. सो परवरी ऑलमोस्ट जावपा येयला. फ्लायओवर हें पळोवंक शकता. सो मागीर आमकां चड ट्रॅफीक बीन जावचें ना न्हू शुनाक. सो सद्याक कोण परवरी येवंक सोदना कित्याक हेका लागून ट्रॅफिका लागून. सो जालें पळय थंय पर्यंत जालें, फाटल्यान आमी पावले. सो मागीर बरें दिसतलें. पावस बीन पडल्यार हांगा रावंक बरें आहा निशनाथ. हय पावस बीन पडल्यार रावपाक बरें आसा हांगासर, भिजचें ना. एकदां जालें न्ही काम कंप्लीट मागीर सगळें सारकें बरें करतलें. हांगासर निशनाथ झाडां बी लावंक जाय, बरें दिसतलें. म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट दिला हांव लावपाचें. लावया न्ही? म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट दिलें न्ही लावपाक, हांव हांगा बरी झाडां लायतलें. सो पावले आमी रुबिनागेर. रेडी जालें ते. बॅग काड ते फाटल्यान बसपाक जागो ना कित्याक शेजारी बॅगा सगळे खाली केले ताणें. सो रुबिना आइले. आज हम लोग एंजॉय करेंगे बच्चों के बिना. चलो बैठो. सोया है जाए करके आया ना तो पूरा एका पयस सांगले तुका तू भोंवतलो मरे ना हागोंक जाला मुतोंक जाला म्हणून बॉब मारतलो उलटी जाला म्हणून. हांवें ताका पयलीं सांगला. थंय तरी आतां लास्ट टायम कितें जाल्लें आमी ओल्ड गोवा गेले तेन्ना स्क्रातून आयलो मागीर आमी भायर सरले न्ही. सो ताका आतां न्हीद बीन जावंक ना. सो आयज सकाळी आयज संडे तो लेट उठलो सकाळी. आपण येता हांपालो जाई सोया हे जाली सगळे भुरगे सगळी न्हिदली. चला मेळटा लोकोत्सव. आयज संडे आणि संडे फंडे पार्किंग ना हांगासर. आतां सोदता हांगासर खंय पार्किंग. बायक बीन रस्त्यार पळय तुमकां दिसता आसता सगळे लायनीन गाडयो दवरला. आतां कितें म्हाका हांगा क्रॉस करूंकूच भंय दिसता. पुलीस आहा पण तरी पूण सो खंय आमी हांगा देंवता न्ही, आमकां हांगा ड्रॉप कर, आमी क्रॉस करून थंय रावता आमी एका पार्क करून न्ही. एक बार अंदर की तरफ देखते क्या अंदर की नहीं देखो गाड़ी पार्क है वहाँ. नहीं वहाँ नहीं इस तरफ. हाँ ओके ओके. सो शिव गेला गाडी पार्क करपाक. रुबिना माहिती रुबिना हाय बोलो. हां तो शिव गेला गाडी पार्क करपाक. म्हटलं आम्ही अरे यहाँ पे था लास्ट टाइम नी यही से हांगासर सगळे स्टॉल असतले. यहाँ पे हम लोगों ने देखा नहीं था ओ कपडे बी बरे बरे सैंडल बिंडल बरे बरे असतले. पण दिस टाइम काही ना हांगासर. बेडशीट भी हो यहाँ पे पूरा. हम लोग यहीं पे तो रुके भी नहीं थे. हम लोग ने यहाँ पे कितने सारी शॉपिंग की थी. म्हाका यहाँ पे म्हणजे म्हाका दिसता हांगासर तांकां अलाव करूं ना दिसता बसपाक. डायरेक्ट भितरल्यान पौया. याद है कितने यहाँ पे पूरा के लिए वो ये लिए थे कपड़े लिए थे हम लोगों ने. और यहाँ से पूरा का पूरा और ये कपड़े वो कपड़ा वहाँ पे लिया था. वहाँ पे लिया था ना, बाहर ही था. सो आम्ही हांगा स्टार्ट करता वचपाक. मॅट बरें येयला. आनी हांगा भुरग्यांक बरें येयला कपडो बीन माडी बीन पळयात. नायटी बी आहे. बड़े क्या है ये चूड़ीदार बेडशीट है नहीं रे बेडशीट है छोटी सी उसकी बेडशीट है
अबे आमच्या हांगा बारीकशे युट्यूब फॅमिली मेळ्ळाय नाव कितें गो सुजल खंय खंय रावता पणजे शॉपिंग करपाक ती मम्मी मम्मी हांगा मगे मम्मी लपता मम्मी कित्याक लपता हें आतां मम्मी नाव कितें पूनम कितें म्हणटा थँक्यू पयलीं रावंक जाय बाबू कसो आसा बाबू न्हिदला आमी हे ओले कितें म्हणटा ना येलो थँक्यू तूं आयलें लागीं उलोवपाक थँक्यू आं बरें बरी हांगासर न्ही बेडशीट आसा सामकी बेस्ट आहा खूब लायक जालें हांगासर बेडशीट सो इन्क्वायरी करता कशी आहा विचारता राव सो हें पळयात सामको बरें आहा आनी खूब आहा सर ऋत्विक ये मैडम 600 का 500 पड़ेगा ये साइज जंबो साइज है 500 जंबो का साइज है आपको 1050 का किंग साइज कितना किंग साइज 500 रुपये किंग साइज 500 का है ये जंबो साइज का कितना पड़ेगा ना आपको 850 500 रुपये में किंग साइज लेने का लेने वाले रेट है क्वालिटी देखो मैडम आ जाओ ये 600 रुपये के 600 रुपये के 500 पड़ेगी मैम यो बाबू ते एकदम गडगड करता बता दो या नो सांगा बरे फ्लावर बी ना हे भशेनात बरें आनी क्यूट लग ये 100 रुपीज अच्छे ना एक्चुअली क्या है आर्टिफिशियल नहीं है नॅचरल 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 पण हे सांगाचं सगळं पेंटिंग बीन केला आता इतलं रश ना मागीर मागीर भरतले हांगा साडयो चुडीदार बी बरें येयला हे पळयात तर तुमकां न्ही हांव आर्ट प्लांट्स येयला हांगासर रुबी हांव पळय वाव हे पळयात ते घालून खंय वयतलो थंडी सोंपली आता ना रुबी वाव मॅट ते कितले अच्छा मॅट मॅट कितले बरें येयला पळय राव राव मातसो राव बे केसो आहे मॅट अच्छा मॅट सामके बरें येयला बरें दिसता कितले 500 का हे 450 आनी रावंड आहा ते 800 सो बरी दिसता पळोवपाक हे पळय वो ऐसा मो इशुकाक आसा तो घालना काडून उडयता ऑलरेडी आमकां हेणेन दिला कॅशलीन दिला घालना शिवनात तो इशवीक कॅबूच घालना काडून उडयता नहीं बनपागा नहीं तेका तेतून बांदपाक आसा काडून असो उडयता हें आतां सामकें ट्रेंडान येयला सारकें हे पळय ब्लॅक बरी दिसना आता घराडे मॅकॅनिक करून पळयनाका भितर कितें आहा तें कळ्ळें मरे आं कितले खंय 250 आपका नंबर कितना है शॉप नंबर H146 हेजेर बरें बरें आसा हांव चिंतलें इशूकाक घेया म्हणून इशूक तो घालना घेवन फायदो ना खूब आहा हेडे बरें बरें आहा वाव हे देखो सेरामीक का सो हांगाय साडयो बीन आसा आनी पर्स बीन आहा हांगा सो हांगा फ्रॉक पळया बेबी गर्ला घालपाक बेस्ट आनी ना साडयेचे न्ही बरी दिसता हे धाकटे बीन आहा हांगासर हांगासर न्ही तुमकां सांगता हांव शॉप तेंचे नंबर खबर ना म्हाका बेस्ट चुडीदार आसा हांगासर निशिनाथ पीस पळय हांगा चुडीदार पीस पळय कितले बरें आहा 1199 फिक्स रेट खंय नो बार्गेनिंग खंय म्हाका खूब लायक जालें हेंचें ये दोनों करने हे बस देखिए क्या बोलते इसको बाटिक प्रिंट हांगासर बरें आसा हे पळय आं हे बरें आहा पळय सो हांगासर आमचे अरे व्हिडिओ तरी काडटा सो हांगासर हाय म्हण मरे ऋत्विक नो ऋत्विक
तो येणार हांव येता आणि धाकटो बाबू तो हय हय म्हाका सायजी व्हडले आसा आतां प्रॉब्लेम ना घरात घालपा रे खंय शी समजलं भायर घालता खंय सम पीपल दे हय न्ही सो हांगासर बरें पिलो कवर आहा रुबी ये तुका रियल दिसता फूल केसा ये 750 खंय खूब आसा हांगासर 5 पीस आसा 750 सो हांगासर न्ही पिलो कवर सामके बरे येयला हांव घेवंक सोदतालें पण आमचें तुमकां सोपा खबर आहा पिलो सारकें ना सो घेवन कांय फायदो ना पण बेस्ट आहा पिलो कवरां तुमकां दिसता आसतलें पळय आनी होय बेस्ट आहा कोणागे बरें सोफा बीन आसा न्ही तेन्ना घेवपाचें हांगासर कवर ना इफ आमच्या घरान न्यू सोफा येतलो पळय तेन्ना हांव घेतलें आतां घेवन कांयच फायदो ना सायज व्हडले सायज व्हडलेय आसा हे पळय भितर 5 आसता 5 पीस आहा भितर सो बेस्ट न्ही बरें आहा न्ही येस बेस्ट आसा येवपाचें तुमी हांगासर ते पळयात वाव बेस्ट इसो कितना 650 5 पीस आहा भितर बरें आहा हांगासर आमचे युट्यूब फॅमिली मेळा नासता काडटा म्हटलें बारीक सपली खंयच्या फोंडाच्या शॉपिंग बरें नांव कितें कृतिका आनी आमकां 2 जाणां मेळ्ळे आतां आनी कोण कोण मेळटा पळोवया खंय भोंवतलें सांग घरात बरें हय का न्ही हाय म्हण बरें बरें हांगासर न्ही बरे कॅन्डल्स बीन आसा हे पळय फेस का सो हांगासर फेस आहा कितना इसका 2000 न्ही बरें केलां पण ताका वर्क हार्ड वर्क आहा ताका इतलें इजी ना तें करपाक हे पळयात गिटार न्ही सो हें आसा कॅन्डल हे पळय केक पेस्ट्री जी जी नहीं वो डिजाइन हो रहा है ये डिजाइन हो रहा है अगर नॉर्मल सो तुमकां सांगता हांव स्टॉल नंबर न्ही H89 हांगासर न्ही बरे बरे चुडीदार पीस आहा कन्फ्युजन खंयचे घेवपाचे खंयचे नाका पण सद्या हांवें आईक घेतला एक आनी म्हाका 2 घेतला मागीर दाखयता तुमकां गाडे सो हांगासर बरें येयला हांगासर पळयात शो ते पळय दिस इज वर्थ पुट इन हावज इन दिस टायप पळय ना आइडिया है सो हांगासर न्ही सगळे रेडीमेड ब्लाउज आनीक हांगा स्टॉल आसा चुडीदार इतले बरे बरे आहा तुमकां सांगू कितें घेवं कितें नाका अशें आतां चड घेवं शकना हेका लागून खूब बरें आहा खूब बरें आहा वन ग्राम गोल्ड शिव म्हणटा 1 ग्राम गोल्ड घे खंय तूं वयता हांव पळोवपाक म्हाका 1 ग्राम नाका 10 ग्राम जाय आशिल्लो ते तूं म्हाका दितलो सांगा बॅग पळय लेदर बॅग कानपूर लेदर आं हे कानपूर लेदर सो असले बॅग आसा पळय ब्लाउज बरे बरे येयला रेडीमेड ब्लाउज फास्ट चल म्हटलें कित्याक आजून आमचें हें जालां बारीकशें आनी खूब आहा तें पळोवपाक सो आयज आमकां एक सुद्दां स्टॉल मिस करपा नाका हे न्हू बी हय चला सो हांगा जालें आमचें पळोवन आतां आमी थंय वयता सो हांगासर पळयात कितले बरे बरे येयला टेबल्स धाकटे टेबल्स सो हें पळयात खूब लायक जालें म्हाका चपाती लाटणी चपाती चॉपर खूब बरे बरे येयला
एक्चुअली म्हाका न्ही आमच्या घराक न्ही म्हाका असले जाय कॉर्नर दवरपाक. शिव नाकाच म्हणटा घेवपाचे. कितले बरें दिसता बरें कॉर्नर सपोज दवरले न्ही बरें बरें कितें सामान बी दवरले न्ही कितले बरें दिसता. शिव घेयात ना नाकाच म्हणटा. हे पळय ऋतुकाक न्ही तुका हे पळय चपाती दवरपाक हे पळय मसालो दवरपाक बशिनात. रुबी हे देखो मसाला ग्लास फुटला हांगासर. मसाला वास येतलो भायर येतलो. वास भायर तुका दिसता हांगा कितें घातले मसालो. सो हांगा आसा मनी बँक. सो हांगासर बी आहा ज्वेलरी बीन सेम बेडशीट बीन चुडीदार साडयो बीन सगळें आसा हांगासर. लोक चड कितें शॉपिंग करता खबर आसा तुमकां बेडशीट आनी कपडे चुडीदार. सो बेडशीट इतले बरे बरे येयला आनी चुडीदार तरी विचारपाक नाका. सो हांवें 3 घेतला आनीक घेवंक दिसतालें पण आतां आसूं म्हटलें मागीर पळोवया. सो श्वेता म्हटलें असलें घे म्हटलें म्हाका खूब लायक जालें. हे पळय सेम श्वेता घातला पळय तसलेच ते. सो हांगासरूय आसा बेडशीटां बीन. सो मातशें थीक आसा 999. ते सामके डिफरंट बरें आहा. हांगासर न्ही फ्रेम आसा सामके बरें आहा. हे पळयात सो हांगासर सोपान सोपाना आनी तेवटेन आसा. हे पळयात शिवनाथ हांगा येवपा जाय जाल्यार सकाळी 5:00 येवंक जाय हांगा. हंग्री असो राव मरे पयलीं आनी भोवया हांगासर. अबे हांगा टेडी बेर बी सगळे आहा डॉल बीन. हांगासर आसा सगळे फूड स्टॉल सामके व्हडले आसा. हे पळयात ऋतिका भूक लागले खंय कितले खाता पळयता राव. आतां आयला आमी फूड स्टॉला कडेन. हांव कितले सांगू तुमकां इफ तुमकां हांगा येवंक जाय न्ही सकाळचेच येयात कित्याक खूब व्हडले आहा हांगासर स्टॉल्स बीन. चडशी रिपिटेड आसा आनी कास्ट आयरन तवा बिवा सगळें आसा हांगासर. आसा न्ही खावपाचे स्टॉलूय आसा आनी बाकीचे मेन स्टॉल ते सगळे मिक्स आहा. हे सगळे खावपाचे स्टॉल. शिव म्हाका हें घेवंक जाय फावंटन एक धाकटो असो फावंटन घेवंक जाय. फावंटन तेवटेन म्हाका एक धाकटो फावंटन घेवंक जाय. आं खावपाक पाणी येते रुबी. हांगासर आमचे युट्यूब फॅमिली मेवळे. मिथिला म्हाका कळटलें कोण ते. सो रुबिना म्हटलें खंयचें खावंक जाय गोवा की राजस्थान. रुबिना म्हणटा गोवा खंय. हांव म्हणटा राजस्थान खंय कित्याक आपूण राजस्थान पावचो ना न्ही हांगाच खावया खंय. म्हाका लायक ना ते राजस्थानी म्हाका लायक ना. अलग अलग ग्लोबल विलेज दुबय सामकें. गोवा का ग्लोबल विलेज. गोवा ग्लोबल विलेज. सो रुबिना म्हणटा आपल्याक गोवा सी फूड बीन पळोवया. हांगासर येयला आमी. चल यो आमची नाव कितें मुशिका. तुका पळयता आमी सामके फॅन तुझे. बरें दिसलें आमची युट्यूब फॅमिली. रावता म्हणटा सांताक्रूज. बाबू चुकलो. थँक्यू. केन्ना येयली तुमी आतां येयली फाल्यां व्हरले मग.
टेन्शन नाही आमची पिशा टाका आमची व्हिडिओ पोपा आणि मला तू तुझ्या मला तर येतलं व्हिडिओ पोय हा घरा निघला आई आता मोठ्या भुरग्या हाडल्यान मी ते भाऊ म्हणचे ना काय व्हिडिओ काढावर येयल्या एन्जॉय माय प्रेझेंट लाईफ एन्जॉय पाहिजे चल बरे चल बस हा चल बरे बरे तू काय बोलतो ना तू इले उद्याला ते वाढल्या चल हा बरे सगळ्यांना शोधावर पळतात काय फायदा ना आज ब्लॉगिंग करून मा कोण ओळखा ना तर शोधा ओळखा दाखव पट्टा मग सुद्धा लोकां करसून शोधा पहिले खंय शिव काय व्हिडिओ उलय ना आणि शिव हांगा फेमस थँक्यू सो मच या बरें करया या सो आम्ही घेता हांगासर चिकन कटलेट पाव घे शिवनाथ खंयचे हाडला हे खंयचे सो म्हटले निकी चोका म्हणून मेळटा एक राजस्थानी सो ते म्हटले ट्राय करया म्हटले कित्याक खबर आहा केन्नाच आमी ते खावंक ना सो आयज हांगा येयला न्ही म्हटले घेवन ट्राय करून पळोवया खंय पयलें हांवें ते खंय तरी पयलें हांवें ते अबे हांगा दाखयता तुमकां रावंड आसता आनी ते इतलें इजी ना तें करपाक सो म्हटलें एक प्लेट घेवया आनी खावून पळोवया हे ते लिट्टी चोका म्हणटा सो म्हटलें खावून पळोवया रुबी एक प्लेट लेंगे खाके ते घेंगे शिव आणि राजस्थान वयतलो ना न्ही मागीर पळोवया म्हटलें ट्राय करून खावून सांग तुमकां कशें आहा तें बया एक प्लेट आं खावून सांग तुमकां कशें लागते खावून सांग तुमकां बऱ्या बऱ्या बेसन केला ते बेसन भितर स्टफिंग आणि बेसन असा वाईट ना बेस्ट तो भितर पळया बेसन स्टफिंग आवडलं तुका ऑइली नाही आहे इतले हेल्दी ते पण आम्ही केन्ना खावंक ना न्ही तितले म्हाका लायक जावंक ना पण ओके इतले बरें आहा फर्स्ट टाइम खाला आमकां टेस्ट खबर ना शिव म्हणटा आपण राजस्थान वयता खंय वयता न्हू फाल्यां वयता खंय राजस्थान व्हडलो बरें आहा तितलें वायट ना म्हणजे म्हाका जाय आसलें टेस्ट कोवपाक हां दवर म्हाका जाय आसलें टेस्ट कोवपाक सो ओके केन्ना खावं ना फर्स्ट टायम अशें ना या फर्स्ट बिबिण्या खाला खंय खंय राजस्थानी स्टॉल आहा पळय थंय चडशे लोक गर्दी खूब आहा आमचे गोवन लोक कित्याक लोकांक न्ही न्यू ट्राय करूंक जाय गोवन आमचे गोवन रेसिपी डीश आहा पळय ते आमी खातात पण अशें राजस्थानी मेळना न्ही चडशी तुमकां पळोवंक शकता हांगासर पळयात चडशी न्ही लोक न्यू खावंक सोदतात तर या न्ही एक यूट्यूब फॅमिली मेवळें व्हिडिओ काडून हांवें तर तुका हें दिला शिरवय काडून दिला शिरवय दाखयता तुमकां घरा सो हांगासर न्ही बेडशीट आसा ते न्ही हँडलूम हँडलूम किंग सायज न्ही 500 रुपीज पळय हांगासर कपडो न्ही सामके बेस्ट आसा कपडो हे पळय सो आतां आमी भायर येयला आनी हांगा सगळे न्ही सेरामिकाचे आं कप बीन मग बीन सगळे मेळटा हांगासर पळय हांगच्यान थंय पर्यंत सो हे सगळे न्ही कॅन्डी पळय कितले बरे बरे कॅन्डीज आहा सो धाकटेसर आमी हे खातले हे पळयात हांव येयला हांगासर फावंटन घेवपाक म्हाका धाकटोसो फावंटन आयज जायच शिवनात धाकटोसो जाय म्हाका धाकटोसो जाय पळय असलो चलता असलो बीन चलता म्हाका शिवनात इतलें व्हडलें म्हाका नाका इतलें व्हडलें नाका पण आयज चड हें ना कलेक्शन ना न्ही शिवनात चड कलेक्शन अशें कलेक्शन भरपूर आसता हेंचें सो म्हाका पळोवंक जाय बारीकशे धाकटोसो जाय म्हाका तितलें बरें ना कितें घेतला रे तुवें बरें आहा न्ही मामा
आता न्ही आमी हांगा रावला ताज जिवंताकडे भायर. एक्चुअली जाली कितें भायर सरलेली आमी एक श्रीनाथा एक बरेचशे फ्रेम घेतला म्हणजे ते हँडमेड फ्रेम दाखयत तुमकां वचून. त्या श्रीनाथा खूप लायक जालें ते हे फ्रेम घेतला. फ्रेम आमी थंय दवरलेले. तिका सांगलेले की आमी मागीर वयतना व्हरतले म्हणून. आमकां यादूच ना. आमी आतां जस्ट रिसिवान याद केले की फ्रेम शू गेला हाडपाक. सो ताका मातशें खूब डेलिकेट आहा तें. ताका मातशें केअर करपाक मातशें खूब डिफिकल्ट म्हणून आमी थंय दवरले. गेला हाडपाक. आमी रावला हांगासर ताज जिवंता कडेन. फेवरेट ताज जिवंता. येयलो शू आमकां हांगा जॅम येवपा लागला. हाडले साट्टीक आमी गेल्ली भितर पळय थंयसर आसलेले ते फ्रेमाचे. रश आनी खूब आतां आनी सामके रश इतले जाला. आणि आयज संडे फाल्यां हॉलिडे फाल्यां मंडे फाल्यां हॉलिडे आसा. चल जाल्यार घराचो मेळटा तुमकां चला. सो जस्ट पावले आमी घरा. हे खंय दवरतो शिरवय. आमच्या युट्यूब फॅमिलीन हें दिला शिरवय. घे गे दाखयत तुमकां. आई खाते आई दिलीच वीक. तिका नाका नाका म्हणटा तरी पण घेतले काडून दवरता. हें पळय शिरवय आनी हें गोडाचे रोस म्हणटा तेका सोयी बीन सोयीचे. सो हेजेर घालून खावपाचें तें. तर रितिकाक दिला खावपाक. तर खावन घ्या. ओके सो दाखयत तुमकां हांवें की घालते. चड काय घेवना हांवें. आवच लोकल चड काय घेवना हांवें. ताका लागून तुमकां आयच्या व्हिडिओ दाखयता हांव कितें घेतलें तें. ओके किशें जर मातशें बेगीन दाखयता. पयलीं हें दाखयता. हें शिवतरी इव्हेंट आसलेलें थंयच्यान घेवन येयला म्हाका. पळय दिसता न्ही. थोडे किचनान दवरला थंय दवरला हांवें. आवाज करता. ओके दाखयता तुमकां क्विक. सो हें हाडला. हें सामकें आतां ट्रेंड आहा. ओके जालें आनी हें पळय हेतून न्ही उदक घालूंक जाय. दास रे तूं करूंक जाय. तूं घेवन यो. एक बरेशे फ्रेम घेतला. शिवता लायक जालें तें. लावपाचें खंय म्हाका खबर ना. ओके कितें पळय 3 आसलेले. सो हें लायक जालें म्हाका. हें पळय हेका खूब मेहनत आसा. इझी ना तें. सो हें पळय आतां खंय लावपाचें बरेशें खंय तरी लावया आमी. 3D टाइप खूब म्हाका हो खूब लायक जालो. ना फ्रेम करतलो. 2 आसलेले ते मातशें इतलें लायक जावंक ना. हो म्हाका खूब लायक जालो. ओके सो पळय तें पळय ताका उदक घालूंक जाय. ओके हें एक जालें. ओके आनी पॅक कशी ना चुडीदार. अरे चट. सो एक घेतला चुडीदार. राव हें पळय बरें नायस White कॉटन ना? कॉटन. हय आनी ताका एका दुपट्टा बीन कांय ना. ओन्ली कुर्ता आनी टॉप आनी पॅन्ट. ओके हो एक जालें. ओके आनी हें मागीर दाखयता. आनी हांगासर घेतला म्हाजे एक युट्यूब फॅमिली तेंचे एक स्टॉल आसलेले. ओके तेजे कडसून हांवें घेतला. हांवें असले म्हाका लायक घरा घालपाक. हें पळय असले असले म्हाका खूब लायक घरा घालपाक. थंय एक आनी एक 2 घेतले. तर ती आमची विडियोज बीन पळयता खंय. सो हें पळय फ्रॉम मारगांव. तो मारगांवच्यान. ओके मारगांव ती मारगांव आसता. पॉकेट बी आहा पॉकेट बी आहा म्हाका लायक घरा घालपाक. सो एक जालें. ओके आनी चुडीदार घेतला 3 पीस. आईक गे आई खंयची लायक आई घेतली. हो एक दाखयत तुमकां पळय. हो एक. ओके आनी हो एक. हो हांवें म्हाका घेतला. आनी 2 आहा ते आई खंयचे एक चूज करतले. कपडो तेंचे बरो आहा. खुबशे लोक थंयच गर्दी चड. सो हें पळय. सो हो एक 3 घेतला. ही घेतली तुवें. हें म्हाका घेतला. सो आई खंयचे चूज करचें. आई हें घेतला. तू आनी घेतलें तो घेवना हांवें. तो मातसो हें म्हाका लायक जालें. रुबिना म्हणटालें हें आतां ट्रेंड आहा. असलें म्हळ्यार ना न्ही जें ना तें घेवपाचें. सो हें 3 पीस घेतला चुडीदार. इतलो आईक हो घेतलो दिला हांवें. सो आईक हें बरी दिसता. रुबिना म्हणपाक हो आईकूच दी घेवपाचें कलर. आनी एक बेडशीट अशें ना. या बेडशीट बेडशिटाक आनी चुडीदाराक इतलो रश घेवपाक. बरें कॉटन 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 म्हणजे कलर वचना कलर वचना म्हणटा तो. हय कपडो बरो आहा. सो हें बेडशीट आनी कांय ना. आनी येताना हांवें पेरू हाडलें. येताना पेरू. आई हांगा गे हो आई. आई ताका घेवन यो. सो हें आई घेतला. हें बरें मोरणी घेतला. पळय अशें आहा.
असे हा चड तिका अशी झगमग आवडना सो हे म्हटलं सिंपल असा आणि हांगा असा अशें ताका वर्क आसा तुका आवडले आई कितें घेवप पडटा टेन्शन तिका इजिली लायक जायना सो ताका लागून दुपट्टा बरें आहा रुबिना बरें हेंच घे म्हणपाक तिका दुपट्टा बरें आहा आतां बरें शिवून घेवपाचें ये तिका खंयचे कलर बरें दिसता तू काय हाडूंक ना तुका ते काय ना ते बारीक बारीक फ्रॉक असलेले बारीक बारीक कपडे असलेले ते न्यू बॉर्न बेबी तांकां ते तू न्यू बॉर्न न्ही येता तू आतां 8 मंथ लास्ट टायम हाडलेले हांवें ते कितें ते कपडो मागीर आनी लंगोटी बिंगोटी सगळे हाडलेले लास्ट टायम लोकोत्सवांतल्यान दिसता तू काय हाडूंक ना तूं व्हडलो हाडलो तुका ते कांयच ना इतलेंच आं आनी हांवें सगळें भितरून दवर आनी हांवें न्ही हें घेतलां खट्टा मिठा ते कॅन्टीन आसलेले खूब अशें घेतला दाखयता तुमकां हें पळय खट्टा मिठा वन एक्स कर सो हांवें न्ही हांगा खट्टा मिठा घेतला हें आसा मँगो हें मँगो खट्टा मिठा खूब लागता आनी हें तुमी पयलें आसतलें धाकटेसर आमी खूब खाताले अशें ना हें पळय हें सगळें खट्टा मिठा हें सगळें 20 रुपया हें 20 रुपया आनी हें आसा इमली 10 रुपया हें पळय हें सुपारी बडीशोप बीन आनी हें सगळें 20 रुपया सो म्हटलें घेवया म्हटलें एक खावप जेवून जालें की एक खावपाचें आंबट इतलेंच आनी कांय ना मोहप हांगासर तळमळटा ओके इतलेंच आनी कांय घेवं ना वचा तुमी लोकोत्सव खूब आहा वयतना हें मात भरपूर व्हरात अशें ना येस हें भरपूर व्हरात चुडीदार कपडो बेडशीट बिशीट बेस्ट आहा बरें बरें आहा वचात तुमी कोणाक अशें आर्टिफिशियल फ्लावर बीन जाय तुमकां खूब लायक तुमी घेवं शकता ओके इतलेंच कशें आसलें शॉपिंग कमेंट करा कळ्ळें कितें म्हणलें शिवनाथ हांगे म्हणला हां तू विचारलें कितें कितें म्हणटा हांव काय उलगूच ना जाल्यार. त्याला हो ब्लॉग न्ही आनी आयज आमकां खूब आमची युट्यूब फॅमिली मेवळे न्ही शिवनाथ खूब जाण मेवळी आमकां आयज ओके तर चला हो ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तो मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण धावली बाय हां बाय ओके रे ऋत्विक